आमच्या आधुनीक काळार सगळ्यां परस एक गंभीर प्रश्न आमचे मुखार आसा तो म्हणल्यार आमच्या गोरब्याची नातीं. आयज काल आमच्या कुटुंबांनी आमचे मदले संबंद अदीक आनी अदीक वयल्या वयर जियेलोले आमी पळयता. आदले परी आमचे कुटुंबीक संबंद तीर सांबाळूंक आमचे मदली उमेद उणी जायत वेता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा म्हणटच ती आनीक दोगां न्हय पूण एक. ह्या पासत देवान जोडला ते मनशा दोशी करूं न्हय. जेजू असल्या उतरांनी आमचे मदें एकवट म्हत्वाचो म्हूण स्पश्ट करता. घोव बायले मदें मोना काळजांचो पयलो संबंद घोट आसत जाल्यार फामिलींत सदांच एकवट तीर उरतलो. मनशा मदें जेन्ना आपलेपण, दुबाव, राग, क्रोध भितर सोदता तेन्ना देवान घडलोलो एकवट मनीस मोडूंक पावता. एकवटाच्या जिविता वरवीं आमचे गोरबाचे तीर घोट उरतात पूण दुस्मानकाय, वेगळोचार आनी दुबाव आमच्या गोरब्यांचे निसणटोन करता. दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यान आपल्या गोरब्याचो एकवट सांबाळूंक भार घेवचो आनी जें कितें आमकां दोशी करता तें निवारूंक वावरूंक गरज. नितीन आनी शांतीन समाजांक नवें रूप दितले जाल्यार आमच्याच पवित्र सभे विशीं आमी जाणून घेतल्यार बरें. पवित्र सभेचे एक सैम म्हणल्यार आमची पवित्र सभा कातोलीक. कातोलीक म्हणल्यार सगळ्यांची, सगळ्यांक ती येवकार दिता. हें सैम मानून घेवंक आनी हे वरवीं जिवितांत आनी समाजांत नीत आनी शांती विस्तारूंक आमी पयलीं देवाचेर आमचो भावार्थ थिरावंक जाय. मागण्या वरवीं आमचो संबंद थिरावन जिवितांत देवाचे काकलुतीचो अणभव घेवन नीत आपणायल्यार बरी. कुटुंबाचे मागणे तें जालेंच अदीक करून खासगी मागण्याचेर भर दिवन देवा कडचो संबंद मजबूत करूंक आमी आव्हान स्विकारूंक जाय. सगळीं आमी एक वो सगळ्यांक एक सारको वांटो आसा म्हूण आमी आमकांच सांगूंक खालतिकाय गरजेची. आमचे इगोइस्टीक एटिट्यूड उमटावन काडल्यार नितीचे साक्षीदार आमी जावन शांतीचो अणभव आमी घेवंक पावतल्या. अशें आमचे लागीं घडलें जाल्यार आमच्या कुटुंबांत, समुदायांत आनी समाजांत चलतली नीत पयसावंक पाळ मारूंक सोंपें जातलें. दर एका मिसाचे बलिदानांत आमकां देवाचे काकुतीचो अणभव मेळटा. जेजूचे कोश्ट, मरण आनी पुनर्जिवनपण हाचो उगडास करतना जेजू आमकां दर एकल्याक निती आनी शांतीक उक्ती रावंक आपयता. तर आमचेर येतल्या कोश्टांक जेजूच्या जिविताचे नदर मारून फुडो करूंक ह्या पवित्र मिसांत दर एकल्याक देवाची कृपा मागुया.